जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयची वाचपां आमकां भोव अपुरबायेची शिकोवन दिता. माय सुनेसो पवित्र बांद देवाचेर आमकां आसच्या अखंड भावार्थाचेर बांदून आसा म्हणल्यार विशयाचेर आयची वाचपां आमकां जाणवाय दिता. माय सुनेसो पवित्र बांद देवाचेर आसल्या अखंड भावार्थाचेर आमकां ही आयची वाचपां शिकयतात. आयच्या वांजेलाची उतरां कशीं आसात? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तूं मोग करताय. तुज्या जिवितांत खरेंच जावन तो मोग तुज्या पेल्यांतय पावता. जर सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान त्या सर्वेस्पर देवाचो तूं मोग करूंक शकनाय, तुजो मोग पेल्यांतय पावना. आयच्या पयल्या वचपान भोव अपुरबायेचें आमकां निदर्शन मेळटा. नाओमी आनी रूथ म्हज्या मोगाळ इश्टानो, खदाळा सगळ्या काळजान, आत्म्यान, सक्तेन, ह्या मोनान आमी सर्वेस्पराची पुजा करना, ह्या मोग करना, आमच्या जिवितांत दुखोळ येता. हेंच आयच्या पयल्या वचपाची उतरां सुरू जातात. न्यायनितीच्या काळार थंय न्यायकर्त्याच्या काळार थंय दुखोळ पडलो. आतां कितें करतात? नाओमी आनी ताचो न्हवरो एलिमेलेक जुदासून बेथलेहमसून मोवाबाक वेतात. बेथलेहम म्हणल्यार नांवाचो शब्दाचो अर्थ कितें? देवाच्या उंड्याचें घर. देवाच्या उंड्याचें घर. जर सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान तूं त्या देवाक पुजा करनाय, वळखनाय, तुजें घर रितें पडटा, दुखोळ पडटा. खंय देवाचें घर, उंड्याचें घर आसलें बेथलेहम दुखोळाचें घर जालां. आपले ती जेरुसलेम ह्या बेथलेहम सोडून मोवाबाक वतात. आतां मोवाब खंयचो गांव? परकी देश, परक्या देवाचो गांव. आतां मोवाब कोण जावन आसात? तुमकां आवडटा अब्रामाक आन्नेकलो भाव आसलो. कोण अब्राम आसलो आन्नेक भाव? कोण? लॉट. न्ही गे? लॉट अब्रामाचो अन्नेकलो भाव. अब्रामाचो अन्नेकलो भाव. ते सोदोम आनी गोमोरांतून देव तांकां भायर काडटा आसतना कितें जाता? ताका आसल्यो दोग धुवो आनी ते आपणाच्या बापायक सोरो दिवन तांकां थंय कोण्णीय दादले नातल्या खातीर आपणाच्या बापाय सांगात ते एक व्हरतात. आनी तशें तांचे तोंड उब जाता, कूळ जावन आसा मोहाब. तांचे तोंड उब जावची कूळ जावन आसा मोहाब. आनी आपले आतां हे कोण? नाओमी आनी एलिमेलेक आनी ताचे दोग पूत ह्या मोवाबाच्या गांवांत आसात. पळया, एका अंदू दुखोळ पडला. बेथलेहम म्हणल्यार त्या गांवांत दुखोळ पडला. देवाचें घर, उंड्याचें घर दुखोळान पडलां. तर नाओमीच्या जिवितांत अन्नेक मार पडटा. 10 वर्सां पयलें ताचो न्हवरो सरता, एलिमेलेक सरता, ती विधव स्त्री जाता. आनी उपरांत ताका आसले दोग पूत. हे दोगी पूत सरतात मोवाबाच्या स्त्रिये लागीं काजार जाल्ल्या उपरांत. पवित्र पुस्तकाचे बरयणार म्हणटात कॅनोसिस. कॅनोसिस म्हळ्यार एम्प्टींग, म्हणजे तिच्या जिवितांत रितेंपण पडलें. कॅनोसिस म्हळ्यार एम्प्टीनेस. तिच्या जिवितांत रितेंपण पडलें. इश्ला कुशीन तिच्या गांवांत रितेंपण पडलां, दुखोळ पडला. अन्नेक रीत तिच्या जिवितांत रितेंपण पडलां. हे रितेंपण कोण भरती करता? असल्या संदर्भार नाओमी आमकां सोमेस्तांक एक आदर्श स्त्री. असल्या संदर्भांत रूथ सगळ्या आवय सुनाक एक आदर्श स्त्री. जिवितांत रितेंपण पडटे आसतना थंय खंयच्या देवा लागीं, या परकी देवा लागीं वचून बगार तांकां रसल्ल्या ते ह्यावे लागीं थंय वेतात. ताचेर ती भावार्थ धरतात आनी ते रितेंपण देव भरती करता. आनी त्या पासून नाओमी आनी रूथ ताची सून
यावे देवाक वळखता. नाओमीच्या देवाक वळखता. ती मोआबाची स्त्री जाल्यार यावे देवाक वळखता. ओ देव जावन आसा नीज देव. आनी थंय सगळ्या तिच्या शक्तीन, सगळ्या तिच्या आत्म्यान, सगळ्या तिच्या मोनान आपणाच्या सासूमायेच्या देवाक ती वळखता. आनी तो पवित्र बांध थंय सुरू जाता आनी म्हणटा तूं खंय वेताय थंय हांव वेता. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. तुज्या कश्टांत हांव आसा, तुज्या जैतांत हांव आसा, तुज्या सुखांत हांव आसा, तुज्या पडण्यांत हांव आसा. कित्याक तूं पात येताय साधारण देव न्ही. हे सगळो संवसार असलो पवित्र देव. सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या बळान, आत्म्यान तूं ताका पुजा करताय. आनी त्याच देवाक हांव पुजा करता. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, हांवें म्हजें आयचे नियाळ सुरू केलो. जेन्ना मुसोर आमी आमच्या देवाक सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या मोनान आमी पुजा करता, त्या मात्र तो देवाचो मोग म्हज्या काळजांत भरपूर रितीन अणभव जावंक म्हाका साध्य जाता. आनी ओ मोग सदांच म्हज्या पेल्यात येता. जावं पुरो म्हजें कुटुंब, जावं पुरो म्हजी सासूमाय, जावं पुरो म्हजी सून, जावं पुरो म्हजी भुरगीं, जावं पुरो म्हजें घोव, कोणी जावं दी. खदाळा हो अणभोग, नीज देवाचो अणभोग सगळ्या तुज्या काळजान, सक्तेन आनी आत्म्यान तुज्या थंय आसा गे. तुज्या जिवितान पवित्र येता. आनी तूंय सांगूंक शकताय तूं खंय वेताय हांव वेता. तूं खंय तुजो देव म्हजो देव, तुजो लोक म्हजो लोक. आनी जें कितें रितेपण तुज्या जिवितांत आसा, जें कितें दुखोळ तुज्या जिवितांत आसा, तो सर्वेस्प देव काडून व्हरता. तिस कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमच्या आमच्या जिवितांत जर तर रितेपण आसा तर आमी सारकें करया. देवा थंय आमी फाटीं वचया. आमच्या कुटुंबाचो बांद तुटला तर परत आमी घट करया. आनी इस कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी मागया. थोड्याच वेळान तोच बेतलेमाचो जेजू आमच्या काळजांत येता. तोच उंडो आमचें जिवीत भरती करूंक फुडें वेता. त्या देवाक स्विकार करूंक सगळ्या आत्म्यान, सक्तेन आनी मनान ताची पुजा करूंक प्रयत्न करया. आमेन.